नमस्कार. तुम्ही पळयलां आसतलें की ज्या पद्दतीन सीएमान सगळ्यांक आदेश दिल्लो आसा की हिल कटींग आहा तें गोंयभर बंद जावपाक जाय म्हणून. त्याच प्रमाणे आयज आमी पळयलें की एक प्रभूनगर एक 65/0 हांगासर एक हिल कटींग चालू आसलें, म्हणल्यार दोंगर कापून दवरलेलो आनी ती कंप्लेन हांकां पावल्या काय म्हणून गव्हर्मेंटाक पावल्या काय आमी पळोवपाक गेले तेन्ना जो संबंदीत कुटींग हांडेपर पंचायतीचो तलाटी आहा तेणें ह्या संदर्भात मामलेदाराक कंप्लेन केल्ली आसा आनी मामलेदारान ती कंप्लेन डेप्युटी कलेक्टराक धाडलेली आसा. पण आज खंय तरी एक सरकार जागो जाला. स्वता सीएमान सांगला की आतां आमी जागे जाल्या म्हणून. आनी जेंचे डिसिजन घेतला पळय न्ही, शेवटी कोणाकूय ब्लेम कर, कोणाक तरी ब्लेम करपाकूच जाय. पण तरणाट्याकूय एकट्याकूच घर धरपूय हें सारकें न्ही. कित्याक खबर आसा, फ्लायंग स्क्वॉड आहा ती कित्याक आसा? तेंचे कडेन गाडी घोडो सगळें आसा, पुलीस आसा, सर्वेयर आसा. तरणाट्या कडेन तें सगळें कांय आसना. तरणाटे खंय भोंवता पळय न्ही ते स्वताच्या खर्चाचेर भोंवता. तरी तांकां कितें मानधन पेट्रोल चार्ज कितें दिवचें. पण इल्लिगल हिल कटींग चलना पळय न्ही, ते प्रत्येक तेंच्यांनी गांवां वाड्यार वचून चॅकलिस्ट जावपा जाय. कितें जर तेजे कडेन सनद आसूं कितें आसूं, लेट देम प्रोड्यूस द डॉक्युमेंट टू द टीसीपी. जर फाल्यां हांव जर इल्लिगल हिल कटींग करता, हांवें जर सनद घेतला न्ही, जाल्यार हांव डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करतलो. हेंचें काम चॅकलिस्ट करपाचें. प्रत्येक चॅकलिस्ट जावपा जाय. 1.2 टू 1.5 आसा पळय न्ही तें अलावड आसा. तेज्या वयर 17 एज अंडर परमिशन घेवचें पडटा. जर कोणाक कितें करपाचें आनी परमिशन घेवन तेच्यांनी करूं न्ही. आनी आयज एक मिटींग जाल्या मामलेदारा अंडर, तितून सगळे तलाटी आशिल्ले आनी तलाट्यांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की हेज्यान फुडें जर फोंड्या भागांत खंयी समज जर हिल कटींग जाता जाल्यार तलाट्यान रोखडीच एक्शन घेवची आनी मामलेदाराक कळोवची किंवा फ्लायंग स्क्वॉडाक ते रोखडेच इमिडिएट काम बंद करचें असो आदेश फोंडेचे मामलेदार हेणी दिल्लो आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक कबीर.